बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुझ्या दोळ्या मुखार आडवाटेक गेल्लो, देवातान पयस सरलो, वायट संवयांक बली जाल्लो मनीस आसा जाल्यार ताच्या विशयांत कसलें चिंताप तूं आटयताय. तुज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक, तुज्या भुरग्यांक कितें सांगशी त्या व्यक्तीक पळोवन. हें चिंताप आज आयची देवस्तुती आटयता. असल्या व्यक्तीक देव लागीं आपयता, ताका बोगसाण्याच्या स्पिरितान नवें जिवीत जियोंक ताका आपोवणें दिता. हें चिंताप आमचे कडेन आसा. असलें जेजूचें चिंताप आमी आटयनातल्या पासत देवा लागचें बोगसणें मागया. देवातान पयस सरिल्ल्यांक आमी पयस केल्ल्या पासत आनी आमी देवातान पयस गेल्ल्या पासत देवा लागचें बोगसणें मागून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच अंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती केल्यातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. महिमा देवा, महिमा
घ्या. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवंत लॉरेस दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रग साक्षाचे कस मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता फरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलून फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी जाल्यार खरे सुनातेची परजा देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतलीं, भायल्या विधी नियमांचेर फातयेणी सोड जेजू क्रिस्तांतय अभिमान भोगतलीं. म्हाकाय तसल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक फावो ती सबब ना. म्हूण न्हय, हेर कोणी भायल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक आपणा कारण आसा म्हूण चिंता जाल्यार ताचे प्रास चड हक्क म्हाका आसा. हांव जल्मोन 8 दिसांचो आसतना म्हाका सुनात केल्ली. इस्रायेल कुळयेंत बेजमीच्या घराण्याचो हांव. हेब्रेवाक जल्मल्लो हेब्रेव. नियमशास्त्र सांबाळच्यान हांव एक फारिजेव. धार्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक दग दिल्लो मनीस. नियमशास्त्राचे कायदे पाळच्यान आक्षेपावीण सालिसो. पूण आदी म्हाका फायद्याचें म्हूण चिंतिल्लें सगळें आतां क्रिस्ता पासत हांवें लुकसाण म्हूण लेखलां. कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोवकार. सर्वेस्पोराक सोतेल्यांची काळजां संतोस बरी जावं. सर्वेस्पोराक सोतेल्यांची काळजां संतोष बरी जावं. दिसान दीस सर्वेस्पोरा तुका दिनवासता तुजी स्तुती करता. सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवी गाथा. ताच्या पवित्र नांवांतय अभिमान भोगा. सर्वेस्पोराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरी जावं. सर्वेस्पोराक सोतेल्यांची काळजां संतोष बरी जावं. हर एक पिळगी मुखले पिळगे तुजी कृत्यां परगट करतली. वय तुजी अद्भुत कार्यां वर्णितली. तुजी पदवी आनी महिमा पासारतली. तुजी महत् कार्यां गाजयतली. सर्वेस्पोराक सोतेल्यांची काळजां संतोष बरी जावं. मोनीस तुज्या भयंकर कृत्या विशान उलयतले. तुज्या वडपण
पणासो आनी पदवेचो प्रचार करतले. तुज्या अपरिमीत बरेपणाचो उपकार आटयतले. युग युगांक तुजे नितिवंतपण नावाडतले. सर्वेस्पोराक सोतेल्यांची काळजां संतोष बरीसा. सर्वेस्पोराक सोतेल्यांची काळजां संतोष बरीसा. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय. हिया मुजे सरशी सोमेस्त तुम्ही कष्टातेल्यानो आनी वजन वावयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. आतां सबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकोवण आयकूंक ताचे सरशीं वेतेले. तें पळयोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें फुरफुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांच्या संगता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक चुकोवन वचात जाल्यार बाकीच्या 99 तांकां अरण्यान सोडून चुकोवन गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळासर सोदून वचाचो ना. तो मेळटच संतोशान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हज्या सांगाता संतोश पावा कित्याक म्हजो चुकोवन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितिवंतां प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो. तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं आसलेल्या 10 नाणयांतलें एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारोण मारून तें मेळासर चत्रायेन सोदिना जायत. तें मेळटच आपल्या इश्टिण्यांक शेजारणीक आपोवन ती म्हणटा म्हज्या सांगाता संतोश पावा कित्याक भायर पडिल्लें नाणें म्हाका मेळ्ळें. तशेंच हांव तुमकां सांगता पातक रडोवन जिणी बदलतेल्या एक पातक्या विशांत सर्गी देवाचे दूत संतोश पावतले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. सकाळीं कारकोळच्या पेंटेक तुमी गेल्यार फ्रुट्स वा फळ वस्तू विकच्या अंगडी मुखार वा तरकारी वेजिटेबल्स विकच्या अंगडी मुखार गेल्यार हें दृश्य पळोवंक मेळटा. तो अंगडीचो सकाळीं उठोवन थंयसर आशिल्ल्यो फळ वस्तू तरकारी विंगड करते आसता. तंतू कुसल्ल्यो पाड जावंक आशिल्ल्यो तक्षण विंगड करता आनी त्यो भायर उडयता.
पाड जाल्ल्यो वस्तू बऱ्या अंथावन विंगड करता आनी भायर उडयता. हांगासर बसुल्ल्या आमकां हर एकल्यांक आमच्या आवय बापायन सावन पुरो कोणें म्हणी हें उतार खंडीत सांगलां. म्हज्या आवय बापायनी म्हाका सांगलां, तांणी सांगलें हें उतार जावन आसा, बऱ्यांची इश्टागात कर पुता. त्या पाड जावच्या वायट संवयांक बली जाल्ल्या त्या पाड्याऱ्यांची इश्टागात तुका नाका पुता, हें आमकां सांगलां. थोड्या फावटी दुरसोन हें सांगलें आसा, वचोन वचोन तोच मेळ्ळो गे, तेंच मेळ्ळें गे तुका, दुसरी कोणी मेळो नाय, ताची बूद गोत्तू नाय तुका. जालें, मुग्धालें तुजें. हें उलोवणें आमकां आयकोंक मेळ्ळेलें आसा. इंग्लीश भाशेची सांगणी अशीच आसा एक, टेल मी हू आर युअर फ्रेंड्स अँड आय टेल यू हू यू आर. तुजे इश्ट कोण म्हूण म्हाका सांग आनी तूं कोण म्हूण हांव तुका सांगता. सारकें, आमच्या वडिलांचो इरादो आमी पाड जावं नजो म्हणलो इरादो. जर तर हेंच चिंताप जेजूच्या दृश्टीन आमी पळयल्यार कशें जायत. म्हजे सवाल, हर एकल्यांनी अशेंच चिंतल्यार कशें रावात? वायट केल्ल्याक सोडूनच सोडचें, ताका पयसच करचें? जेजूचें चिंताप ह्या विशयांत कसलें आनी कितें ताणें ताच्या जिणेंत केलें आमी पवित्र पुस्तकांत आशिल्ल्यो थोड्यो संगती व्हरून पळोवया. गलिलेयांत ताचें मुणयारपण ताणें आरंभ केलें आनी मुणयारपण आरंभ करता आसतना इसाया प्रवादाचीं उतरां विंचून काडून तांणी हीं उतरां वाचलीं. काळोखांत जियेल्ल्या लोकांक देखलो उजवाड, मरणाच्या सावळेंत पडलेल्या लोकांक पळयलो एक प्रकाश. जेजूची उतरां कितें सांगतात हांगासर? काळोखांत आशिल्ल्या मनशान उजवाड पळयची, मरणांत आसल्या सावळेन जियेतल्या जीव आशिल्ल्या मनशान उजवाडा कुशीन येयचे. हें चिंताप जेजूचें. आनी हें चिंताप दवरून जेजू तो पयलें हीं उतरां सांगता, पातकीचिणी बदला. चॅलेंज घालून म्हणल्यार बरी, पंताहून त्या फारिजेवांक, साधुसेवांक, शास्त्र्यांक तो सांगता. जेजूच्या वयर तांचें चिंताप आसलें, जेजू सडवणदार, पवित्र, भाग्यवंत मनीस. पातक्यांच्या सरशीं ताणें वचोंक वचूं नजो, कसलो तो संबंद ताणें दवरनजो, हें चिंताप तांच्या मोदेगात आसलें आनी तें भळादीक जावन आसलें. हें तांचें चिंताप पळोवन जेजून सांगलीं उतरां जावन आसात. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळटलो हें सुकागारी करतात न्ही गे. मुंदर सुनया आमी. जेजू केवल हें उलयलो मात्र, ताच्या जिणेंत कितें केलें थोड्यो संगती. पयशे करतलो मनीस थंयसर मातेव सुंकागार आसा. परत्यान तोच वाद, सुंकागार पातकी, ताच्या जशी कोण्याचो उलोवंक नजो, कोणें संपर्क दवरनजो. जेजू ह्या चिंतपाच्या विरोध वेता. तोच सुंका काट्याक वेता, सुंका काट्यार आसल्या मातेवा लागींच वेता, मातेवा लागींच वचून उलयता, संबंद आसा करता ताच्या कडेन. तितलें मात्र न्ही, केवल संबंद उलोवण्यांत मात्र रावयना, ताका सांगता मातेवा, मातेवा ये म्हज्या फाटल्यान. ताका ताचो करून घेता. मुंदरसून ताका सांगता, हांव तुमगेर जेवणाक येता आज, आनी एक संबंद नवो जेवणाचो. मातेवाच्या घरा, कोणाच्या घरा जेवणाक वचून येतलो जेजू,
पातक्याच्या घरा जेवणाक वेता परत जेजूचेर बदला पडलो जाल्यार हाचें गण्य करिना. ताचें मिसांव कितें, पातक्या थंय ताचें मिसांव कितें सारकें समजल्लो जेजू थंयसर आसलेल्या लोकांक तेंत शिकयता. वाचूंक मेळटा वेचीत पुताची ओपार, आनी थंयसर वेचीत पूत कितें करता तें आमकां बरें गोत आसा. चूक करून पयस गेल्ल्या त्या पुताक, त्या ओपारींत पयस गेल्ल्या पुताक राखून रावच्या बापयक तो दाखयता. पयस गेला, राखून रावता, केदळा पाट पूत म्हजो पाटी येता की म्हण राखून रावच्या बापयक तो दाखयता. मुखारसून वेता आसतना तोच वेचीत पूत दुकराच्या गुडांत आसून पश्चाताप भोगता. म्हजी जिणी पाड जाल्या, हांव म्हज्या बापायच्या घरा पाटी वेता म्हूण सांगता आसतना तो पाटी आयिल्ल्या त्या दाळा पश्चाताप भोगून ताका वेंगून धरच्या बापयक तो दाखयता. हें जेजूचें चिंताप. समार्याची स्त्री आनी जेजू जुदेव संपर्कच ना. तें एका स्त्रिये लागीं कोणे मनशांनी म्हज्या कडेन संपर्क दवरनो जो म्हणल्यार चिंतपाचेर दनपारां 12 वरांर ती उदक काडूंक आयिल्ली. आनी ह्या संदर्भार त्या समाजा मुखार जाल्यार जेजू तिच्या कडेन वचून उदक विचारता. म्हाका उदक दी बाये म्हणून विचारता. आनी तवळ तीच घबरेवन म्हणटा, तुवें म्हज्या कडच्यान उदक विचारचें? हें सवाल हांव इतली पातकी गी तूं उलयताय कशें, आनी म्हज्या हातांत दिवचें उदक तुवें स्विकार करचें? आनी जेजू तिका नवें जिवीत दिवचो मनीस हीं उतरां सांगता. हांव तुका दितां तें उदक तुका एक सासणीक जिविताची जर तुज्या जिणयेंत फुटयतली. नवें चिंताप, एका पातक्या थंय नवो संबंद जेजूचो. प्रद्वारा धरली स्त्री, नालिसायेची जिणी सगळ्या समाजा मुखार फातरावंक तिका उबें केल्ल्या त्या दळा जेजूची दिश्ट बोगसाण्याची, दया दाखोवची, काकुळत दाखोवची, पूण चॅलेंजी करची. जेजू सांगता तिका, वच आनी मुखार तूं पाताक करिनाका. नवो मनीस जा, नवी व्यक्ती जा. जागेवाची ओपार हांव अकरेक दवरल्या, हांवें थोड्या इराद्यानूच दवरल्या. जाकेव पयशे करचो मनीस, ताकाच कळीत आसा हांव पातकी मनीस म्हणून कळीत आसा. पूण भितर आसलो ताचो देव ताका उलोवनूच आसा आनी ताच्या कडेन आशा उपजोवनूच आसा. त्या सोडवणदारा जेजूचेर हांवें दिश्ट घालीचे, भितरल्यान आशा आसा. समाज ताका सोडिना. तशें जाल्यान लिपोवन रावचें प्रयत्न करता, रुकार तो चडटा. आनी लिपोवन कोणाच्या द्रश्टेक पडनातल्या त्या व्यक्तीक जेजू थंयसर येताना उरल्या सगळ्या लोकांक रावयता तो. आनी एका व्यक्तीक पातकी मनशा खातीर ताची दिश्ट वयर उखलता आनी रावता तो. पातकी मनशा खातीर तूं कितले वेळ रावताय, कितलो वेळ खर्चिताय, हें सवाल आमकां विचारूंक जाय आसचें. आज आमी मुखार सरूनच वेचे, आमी बरेपणूच करचें म्हूण आमी चिंता. तूं पातकी मनीस, चुकोवन गेल्लो मनीस, ताका सारकें घाचे खातीर तूं रावताय गी तुज्या जिणयेंत. देखूनच जेजू सांगता, भलायकी आसल्याक वैजाची गरज ना. कोणाची गरज, कोणाक गरज आसा त्या व्यक्ती खातीर तुज्या क्रिस्ताचें चिंताप तूं कितलें आठयताय. जेजू ताच्या कडेन उलयता, रावता जाकेवा सकलाये. दुसरें ताणें केल्लें काम, हांव तुमगेर जेवणाक येता आतां. तिसरें जेजून ताका सांगलें, म्हाका आज तुमगेर रावा जाय, म्हाका रावा जाय. उलयता, जेवता, रावता ताच्या संगता. आनी ताचो परिणाम कितें जालो आमकां बरें कळीत आसा. जाके वच्यात दृश्टेन आमी पळया, जाके पश्चाताप पावलो त्या संदर्भार नीज पश्चाताप पावता आसतना कितें घडटा
तुवें चूक केलाय, आमी चूक केल्या, एकल्याक अन्याय केला म्हण चिंत्या, तर अन्याय केल्ल्या मनशाक कांयच ना. देवा लागीं बोगसाणें मागल्या तक्षण सर मुक्त जालें, हेंय आमी चिंता पाटयचें. जर तर तुज्या वरवीं एका व्यक्तीक अन्याय केला, तुवें ताचे पयशे काण घेतलाय, फाटीं दिवंक नाय, तो व्यक्ती आज वाटेर पडला, हांगा तुवें सॉरी म्हणल्या तक्षण पुरो मुक्त जालें तुजें? ना. नीज पश्चाताप तुजें कुमसाराच्या सक्रामेंत जावं पुरो, तें संपूर्ण जायचें जाल्यार रेपरेशन, तुवें कितें चूक केल्लें तें फारीक करचें तातूंत पश्चातापांत आसा. कुमसारांत थंयसर तुजें कुमसार अखेर जावन देवाचें बोगसाणें संपूर्ण जायचें जाल्यार तुवें प्रयत्न करूंक आसा. अन्याय केल्ल्या मनशाक, तुवें केल्ल्या त्या अन्याया खातीर तो वाटेर पडला, रडोन आसा, देदेस्पर जाला जाल्यार तुवें सारकें करचें प्रयत्न तुजें. देखून हें जाकेवाच्या निदर्शनांत आमकां सारकें दिसता. जाकेवातां कितें म्हणटा? आपणाची चूक आसा, हांवें लुटलां म्हणून ताका गोत्त आसा. तो कितें म्हणटा? हांव म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वंटो दुर्बळ्यांक दितां. तूं बदललो मनीस हेंय करताय. जर तर कोणाक हांवें लुकसाण केलां तांकां 4 वंट्यांनी पाटी दितां. तुवें वगोतचो हांगा सॉरी म्हणून सांगून बसल्या तक्षण तुजें मुग्धो ना. 4 वंट्यांनी फारीक करचें, एटलिस्ट ताच्या कडेन काण घेतल्या पाटी दिता म्हणून सर त्या व्यक्तीक देदेस्पर जाल्ल्या व्यक्तीक मेळोवन तुवें ताका सारकें करचें, मनशापण दाखोवचें. थंय वचोन न्हीज, तुवें चुकारी मारूंक जायना. वेचीत पुती हांवें बापायच्या विरोध चूक केली म्हणून सांगल्या तक्षण दुकरा गुडांतान वगत बसोना. ताणें त्याच बापायक, चूक केल्ल्या बापाय कडेन वसाचेंच पडलें. आनी हें आमी हर एकल्यांनी करूंकच जाय आसचें आनी करीचेच. तवळ मात्र देवाचें बोगसाणें संपूर्ण मेळटा आमकां. आनी आमी केल्लो तो अन्याय आमी खंयच्या रितीन सामा करचो, भरती करचो, ताका म्हणटात रेपरेशन. तो भागी आमच्या जिणेचो वांटो जायचे. केदाळ तूं संपूर्ण बदलताय. केदाळ एका मनशाक असलें एक जिवी जियोवंक तूं कुमो करताय, तवळ तूं जेजूच्या चिंतपांत रिगताय. आनी तेंच जेजून केल्लें एक नवी दिशा एका पातक्याक दिवची, नवें भविश्य त्या पातक्याक दिवचें, नवें जिवीत ताका तुवें फावो करचें. आनी तसलें वातावरण तुवें सृश्टी करचें आनी ताका नव्या जिविताक वचोवंक निरंतर तुवें प्रयत्न करचें. न्हयसर त्या व्यक्तीक पयस करचें, त्या व्यक्तीक लागीं करचें. कोणा कडेन ना तुलो संबंद पातक केल्ल्याक पयस गेल्ल्याच्या सरशी वचून तुवें दवरचो. आनी हें जावन आसा क्रिस्ताचें चिंताप आनी क्रिस्तान ताच्या जिणयेंत केल्लें. क्रिस्ताचें हें चिंताप तूं तुज्या जिणयेंत केदाळा आरंभ करताय. आमी मस्त बडें चिंतचें, पाड केल्लो वायट केल्लो ताका सण सोडया. क्रिस्ताचें चिंताप सण सोडचें न्ही. तो आयच्या वांजेलांत अपुरबायेन सांगता, नवाय नवांकी जाल्यार हांव सोडटां, तांकां म्हजी गरज ना तितली, ते भलायके बंद आसात. चुकोन गेल्ल्या त्या बकऱ्याच्या फाटल्यान आमी वचाचे, त्या व्यक्तीच्या फाटल्यान वचाचे, ताका सोदून काडचे प्रयत्न करीचे, म्हजो वेळ हांवें दिवचे, ताका परतून म्हज्या खांद्यार घालून पाटी हाडिचे आनी तांचो असो नीज संतोश. एक व्यक्ती तुज्या प्रयत्ना वरवीं बदललो जाल्यार त्या व्यक्तीच्या जिणयेंत नवो दीस उदेता. एक नवें कुटाम थंयसर अस्तित्वाक येता. हें प्रयत्न तूं केदाळा आरंभ करताय. क्रिस्ताचें चिंता पाटय. पयस गेल्ल्यांक पयस वचोंक सोडिनाका. तूं तांच्या कडेन संबंद दवर. समाज तुका येडटा जावं पुरो. आनी हें सगळें चिंताप जेजूनी आटयल्लें. जर तर माथ्या वासरशी जेजू वचो नातलो जाल्यार तो सुकागार पातकी म्हणूनच उरतालो. आज तो सुवार्तेगार माथ्याव जाला. वेचीत बूत थंयच उरलो जाल्यार, बापायसाची पाटी वचनातलो जाल्यार, त्या बापायन थंयसर आयिल्ल्या त्या वेळा इन्कार केल्लें जाल्यार खंय वेतो कोण ना. परत तोच बापायच्या घराच तो आयलो. झाकेव ताची सगळी जिणी बदलन ताच्या आस्तींतलो ग्रेस्त मनीस जाल्यार जेजूच्या चिंतपा भितर तो रिक्त आसतना नवें जिवीत थंयसर आरंभ जालें. तुजें नवें चिंतप, तुजें नवें जिवीत हेरांक नवें जिवीत दिवचें, तांकां सर्गीच्या राजाक आपोवचें आनी ससनी जिवितां पावचें, हें चिंतप तुज्या जिणेंत केदाळा आरंभ जायत. ओबे रव्यान आमचो भावार्थ आमी प्रकट करया. सतमंतां देवाक
सरपदेतारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावर करपी संभवलो अंकार मरियतान जल्मलो पोंस पिलात काळखाने सोंसले ताका कुसात जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सरकार चडलो सर्पदेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला तेंकांची मेल्यांची मनसुबे करून घेतलो सत्मंता पवित्रज्ञा कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकदार पातकांचे मोक्षाणे कुडीचे जीवन पावन सस्तांचे जिवीत आमेन. आमची मागणी आमची प्रार्थना स्वीकार करचो आमचो देव भावार्थान मागोवंक आमकां आपणे दिता त्याच भावार्थान सर आमच्या गरजां पासत आमी आतां मागया. बापा आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी कुर्सार आमच्या खातीर मरून बक्षण्याची देख दिल्ल्या जेजू बऱ्या गोवळ्याची देख घेवन आपणा ताब्यान दिल्ल्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां कुरपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सोमेस्त फुडाऱ्यांनी तांकां लाभिल्ले सेवेचो अवकाश बऱ्यान गळसून आपलो स्वंत फायदो लेखी नासतना निस्वार्थपणी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक प्रायवंतांक आनी विविध समस्यांनी कश्टांच्या भावां भयणींक तुजे कुरपेन भर. तांच्या कश्टांत आनी पिडेशिडेंत निराशी जायनासता धैर्यान जियेसे तुजी कृपा फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. प्रस्तुत काळार आमच्या समाजेंत आयिल्लीं सर्व कर्गां तूं निवार. काम नातल्ल्या भावा भयणीक कामाचें देणें लाभय. आमच्या सोमेस्त कुटुंबांक पुर्वशान आनी भावार्थान जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी देवाधीन जाल्ल्या सर्व आमच्या भावार्थी भावा भयणींक तांच्या संवसारी मिसांव वावराचो फळ सरकार तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या सालोरेसाच्या भासिलिकाक व्हडा भावार्थान येवच्या सर्व भक्तिकांचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां घाल म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आमी हर एकले अस्कत आमच्या हर एकल्या कडेन उणेपण आसा. आमी तुजे तोंड पयस वेता आसतना पाड संवयांक बली जाता आसतना आमी हेरांक जेजूच्या दृश्टेन पळोवंक तांकां नवें जिवीत तांच्या जिणेंत आराम जावंक आमी तांकां कुमोग करेशें आमकां बरें मोन दी. पातक्यां थंय आमचो मोग आनी बोगसण्याचो स्पिरीट आमचे थंय चडय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
भाव भयणीनो, हांवें तुमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेतरा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकारी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनींत ओपलेल्या गोवाच्या कणां बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रग साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक शुभम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराच्या चडवणे पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारला. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधरांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लॉरेस तुज्या रग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असोतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रथमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या अशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बोगसाण्या मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा.
भावडताचो गूट परगटुच्या सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरवता तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेमतेल्या आमोसो मेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा जराल्डायजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. जुवानपणाचो बरो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेत तांकां तुजे पर्स जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेत ताची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माये संगाती भगवन जुजे तिचो पती भगवंतम दोत आनी सर्व काळी तुका मानवच्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. पातक्यां थंय आमी आमचें उदार मन दाखोवंक देवाचो आदार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटे. कित्याक राजवड की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरतां म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती. जिवितांत चुकून पडिल्ल्यांक
लागीं केल्लो, तांकां सर्गराजाची वाट दाखयल्लो, तांच्या जिणेंत नवी दिशा दाखयल्लो जेजू हांगासर आसा. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणे मेळ्ळेले आमी सर सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तयार केलाय सर्गीचे वाण, तुज्या मांसार ताजें खाण, आत्म्याक आमच्या दैवीक पोषण, सोडच्याक आमी जिवीत सासन. तयार केलाय सर्गीचे वाण, तुज्या मांसार ताजें खाण, आत्म्याक आमच्या दैवीक पोषण, सोडच्याक आमी जिवीत सासन. उगडला आमचें काळजादार, मागतांव आमी तुका येवकार. आत्म्याक आमच्या सदांच कर पिडार, जिवीत आमचें सदां नंदन कर. उगडला आमचें काळजादार, मागतांव आमी तुका येवकार. आत्म्याक आमच्या सदांच कर पिडार, जिवीत आमचें सदां नंदन कर. तुझ्या जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां, आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्रांक उगड, आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर, आनी ह्या हक्का पासत स्मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें मी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमच्या खातीर भेटयिल्लें जावन आसात. मानादेक बाप सुनील डिसिल्वा, आजेकार पिर्गेजेचे विगार, तांच्या बगलेक उजव्याक आसात मानादेक बाप मेलवेल रॉय, आमच्याच आत्तर पिर्गेजेचे सहायक विगार. तुमच्या नांवी तांकां आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा.
चे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. सुन्याच्या सर्गी व्हडटांतो अपूर्वा येसू येपडो मार्ती सालो रेस्पोडो सोम्या सदा मानवालो सोम्याच्या सर्गी व्हडटांतो अपूर्वा येसू येतडो मार्ती सालो रेस्पोडो सोम्या सदा मानवालो. सालोरेसाक मागणे ए चैतेवन मार्तिरा सालोरेसा तरण्या प्रायरस वावरता खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या. आयक आमचें खालतें मागणे परत्या पातयेणीन आमी तुजे सशी आयल्या. जिवो वावरत तीर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचे थंय परजळाशें कर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारीक वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंत आनी कश्टां अनवरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनभावार्थ्यांक आनी भावार्थ्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळदीक मजतीन देवाचें राज संवसारांत विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्मेच्या सर गरजांनी आमकां पाव. प्रतीक जावन शेकी भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवन बागी मरण मरून सरकार तुजे संगतान ससना देवाक होकळचुचें भाग वसंतांक फावो कर. आमीन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सालोरेस मार्तिरा आमा पसत विनाती कर. क्रिस्ताच्या वसण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. हे सर पदवेदारा देवा भगवंत लॉरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगणाची केंडां आमी पालवयशीं कर म्हूण आमी लालेवन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पिडेस्तांचेर मागणें. सुम्याचे नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सुम्या दयेन आयक मुझे मागणें. आनी म्हजी बोप तुजे सरशी पावोवन दी. सुमी तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससाण देवा तुजी गूण करचे सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी चाकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतलें तांकां सोडय. मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सा लॉरेसच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसलिकांत तुज्या दैवीक सहवाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली धादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजे चाकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतान जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन.
तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वादीत दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां काळ रावो. आमेन. मुखार पात्रून आमच्या सालोरेसा पावल्या भक्तीन तुझ्या पायांत तळा उपकार तुझे नियाळून पाठवून गा पाव म्हण मागता हांव जिणये पळणार आमच्या दुबळ्या धाकट्याचो तुवें मोग केलोय क्रिस्ता करू साक्षी जीवर पेलोय दुबळ्या धाकट्याचो तुवें मोग केलोय क्रिस्ता करू साक्षी जीवर पेलोय बावार्थाची खरेदी जालोय तर नाटपणी मार्तीर करू सोडलोय मोकाळ पात्रून आमच्या सालोरेसा पावल्या भक्तीन तुझ्या पायांत तळा उपकार तुझे नियाळून पाठवून गा पाव म्हण मागता हांव जिणये पळणार आमच्या मोगाळ पुत्राचो आमकां मोरी आशिर्वाद दी आमकां. भगवंताचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.